मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन पयस सोबेन सोबागेलीपण उखलून दवरुया हो आमच्या दोळ्या मुखार आसा. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हाका एका पाद विगाराचो उगडास येता. कांय वर्सां फाटीं एके फिरगोचेर हांव म्हजी गवळीक आकारणी करतालो. ते फिरगोचेन सोबार सोस्ता आनी जोमे पाद विगाराच्या आसऱ्याकाल बेस बरे आकारून हाडलोले. अदीक करून PPC पॅरीस पास्टरल कावन्सील ऑफ फिरगोज गवळीक सोबा ही आपलो वावर बरे तरेन आनी उमेदीन करताली. वर्सा वळीचो प्लॅनर घेवन दर म्हयन्याची कार्यावळ आनी तशेंच जोमात चुकयनासतना करताली. एका दिसा डिसेंबराच्या म्हयन्यांत जेन्ना PPC मिटींग आसली तेन्ना हे PPC मिटिंगेंत एक किरीत मुद्दो आसलो. तो म्हणल्यार नातालाची भेट आजिलांत वो अनाथाच्या घरांत दिवंक. आनी ही मिटींग चलतना ह्या मुद्द्याचेर ती भासाभास करताली तेन्ना पाद विगारान उलोवून एक म्हत्वाची गजाल तांकां सांगली. ताणें म्हणलें, तुमी गोरजेवंताक आदार दिवंक सोदतात तें मन तुमचें खरेंच बरें. आमी गोरजेवंतांक भेट दिवंक आदार दिवंक गरज आसा. पूण ह्या वर्साक आमी आजिलांत वो अनाथाच्या घरांत आमी वेचे न्हय, पूण आमच्याच गांवांत जी कोण पिडेत आसात, जी कोण गरीब आनी दुर्बळ आसात तांकां आमी सोदून काडुया. आनी हो वावर करूंक आमी तरणाट्याक आनी तशेंच संदेशकाराकूय आमच्या बागाक घेवया. हें मोन पाद विगाराचें मोन PPCच्या सगळ्या वांगड्याक मानवलें. पाद विगाराचे सुचना प्रमाणे संदेशकाराक आनी तरणाट्यांक घेवन PPC वांगड्यांनी जोमे केले आनी हे जोमे थारायल्ल्या दिसा पाद विगाराच्या सांगाता त्या दुर्बळ आनी गरीब लोकांक भेटेक गेली. आनी हें सगळें ती करूंक पावली कारण पाद विगार पयले सुवातेर पाद विगार तांचे सगळें सोबागलीपणान वागलो आनी दुसरे सुवातेर ती एका मनान चल्ली, एकामेकाक आदार सहकार दिवन वावुरली आनी हे बरी पयस सोबेन सोबागलीपण तांणी उखलून दवरलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू आपल्या शिसा सवें सोबागलीपणान वागता तें आमकां दिसून येता. गालिल्याच्या दोर्या देगेर चलतना जेजू 4 शिसांक भेटता. पयलीं पेद्रूक आनी आंद्रेक आनी उपरांत जाकोब आनी जुआंव हांकां तो पळयता आनी मोजे फाटल्यान ये असो म्हणून आपल्या सवें रावूंक शिकूंक आनी आपल्याच्या कार्यांत वाटेली जावंक तांकां विचून काडटा. जेजू तांकां कित्याक आपयता काय? जेजू लागीं पदवी आसोंक ना म्हणून. जेजू लागीं पदवी आसली आपलो वावर आपल्या बापान दिल्लो वावर शाती पावोवंक. पूण ताणें ह्या संवसारांत मनशां स्वयं आपणायलें आनी ह्या मनशां खातीर आनी मनशां मदें वावरूंक ताणें मनशाक आपल्याच्या कार्यांत सहभागी जावंक आपयलें. हे शिसांचो जबाब कसो जालो काय? हे 4 शीस आपल्या वावरा धंद्यांनी सुफळ जाल्ले, आपलो वावर धंदो करून आपली फामील चलयताले. पूण जेन्ना जेजून तांकां आपलो पाटलाव करूंक आपयलो तेन्ना तांणी ओळखून घेतलें की जेजूचो वावर आपल्या वावरावन अदीक मोलाचो आनी आपलो वावर आनी आपलो कुटूंब सोडून ते जेजूच्या कार्यांत सहभागी जाले. आनी ह्याच खातीर ते शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसारांत परगटून आमकां आशिर्वादाचे मनीस ते जाले आनी जेजू स्वर्गीची सोडवण स्वर्गार आमकां सोडवण मेळचे खातीर आपुणूच जेजू पासत आपलें जिवीत ओरपूंक ते तयार जाले. आयज आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराचो उगडास करता. 1542 1542 ह्या वर्साक बागेवन फ्रांसीस शावेर गोंयांत आयलो आनी गोंयांत येवन ताणें लौकीक भाव भयणाचो आदार सोदलो.
गोंयांत येवन गोंयची भास शिकलो. देवाचें उतर परगटूंक वेगवेगळ्या कार्यक्रमाची मांडावळ ताणें तयार केली. लोकांक ल्हान ल्हान जबाबदाऱ्यो दिल्यो, तांच्या वावराची मोलावणी केली आनी उपरांत तो फुडल्या वावराक कान मारतालो. हे भाशेन ताणें व्हडल्यांक, भुरग्यांक आनी तशेंच तरणाट्यांक देवाचें उतर परगटून तांकां देवाच्या मोगान वाडयली. आपलो परगटणेचो वावर चालू दवरूंक ताणें व्हडल्यांक संदेशकार कशें आकारले आनी हे भाशेन पयस सोबेक नवें बळ दिलें आनी ती जिवाळ केली आनी सोबागिलीपण पयस सोबेन उखलून दवरलें. जेजू आयज म्हाका आनी तुका होच उलो करता, म्हजे फाटल्यान ये आनी म्हज्या फाटल्यान येवन एकामेकाक आदार सहकार दिवन एकामेकाच्या सांगातान वावरून हें सोबागिलपण उखलून दवरूंक. तर आमी हें सोबागिलपण आमच्या पयस सोबेन कशें जियेतलें काय 3 मुद्दे जे गवळीक बाब आपले चिटीन बोर घालतात तेच आमी आमच्या जिवितांत घेवया. पयले सुवातेर सोबागिलीपण मुणयारपण स्विकारून पवित्र मिसाची भेट जावन आसा व्हड सोबागिलीपणाचो एकतार. याज्ञीक मीस सोमरोपता पूण आमी त्या मिसांत जबाबदारेन आमचें कार्य करतात आनी तें कार्य म्हणल्यार वाचप करपाचें, गायनां करपाचीं, जावं वेदी सेवा करपाची, जावं मागणी करपाची आनी आदी. आनी हें दाखयता की हें जावन आसा आमचें पयलें आनी मागण्याचें मुण्यारपण. त्या खातीर मिसाक फावो तो वेळ आनी म्हत्व आमी दिवंक गरज. तशेंच पयस सोबेत वेगवेगळे संस्था आनी जोमे आसात, जावं ते PPC, जावं तरणाटी, जावं देव संदेशकारां, जावं कपल्स फॉर क्रायस्ट आनी आदी. ही जावन आसात आमची जबाबदारेची मुण्यारपणां. ही मुण्यारपणां न्हूच फकत थोड्यांक पूण आमी सगळ्यांनी सांगातान येवन पयस सोबेत कान मारूंक. बावतिजमा वरवीं आमी पयस सोबेचे सांदेव जाता आनी ही मुण्यारपणां हे पयस सोबेत वावरूंक आमचें आपोवणें हें आमी मानून घेवंक गरज आसा. आनी ह्याच वरवीं हें मानून घेतलें जाल्यारूच आमी हे सोबागिलीपणाचें मुण्यारपण आपणावंक पावतले. दुसरे सुवातेर सोबागिलीपण आकारणी घेवन जेजूचें शीत शुभ वर्तमान परगटचे आदी जेजू सांगाता रावले, शिकले आनी जेजून तांकां वेगवेगळ्या पावण्याचेर आकारून हाडले. आमकांय पयस सोबा वेगवेगळ्या पावण्याचेर आकारूंक जायती वावुरता. जावं दोतोनीचो वावर फुडें व्हरूंक तरणाट्यांक पयस सोबेन फुडाकार घेवंक, जावं एक बरो कुटूंब आकारून हाडूंक आनी तशेंच पवित्र पुस्तकाची आनी सेवाधर्माची वळख आमकां दिवंक जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. हे कार्यावळींनी आमी भाग घेवन आमी पयस सोबेत आमकांच आकारूंक तयार जावंक गरज. तेच भाशेन पयस सोबा आमकां समाजांत जागृत रावंक जायते भाशेची शिकवण दिता आनी हे शिकवणे बाबतींत आमी आमचेच आकारणी करूंक वावरून आनी सोबागिलीपणाचो वावर सांगातान फुडें व्हरूंक आमी शिकुया. आनी तिसरे सुवातेर सोबागिलीपण सांगाती वावरून सोबागिलीपणाचो अर्थ होच एकामेकाक आदार सहकार दिवन एकामेकाक सांगाता वावर करप. कुटुंबांत आनी समुदायांत जेन्ना मोग, बोगसणें आनी शांती आसतली तेन्नाच आमी एकवट सांबाळूंक पावतले. तेन्नाच आमी एकामेकाचे कोश्ट ल्हव करूंक पावतले आनी तेन्नाच आमी पयस सोबा जिवाळ दवरूंक पावतले. तर ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना पयस सोबेचे ओकोण कांबे कशें आमी एकामेकाच्या सांगातान रावुया. सोबागिलीपणाचो वावर फुडें व्हरूंक आनी तो उखलून दवरूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा मागुया.